देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. लुकाचो 18:9-14. आपूण सात्वीक म्हूण सोजमून आपणाचे रूच पातयताले आनी हेरांक लेखी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक बोपार सांगली. दोग मनीस, एकलो फारिसेव आनी दुसरो 2 वसूलदार मागणे करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. फारिसेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनान मागणे करतालो, देवा, हांव हेरां मनशां सारको न्हय, ते चोर, नागोवणे, अन्याय, प्रोदवारी ह्या त्या 2 वसूलदारा सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दिता. हांव सातोळ्याक 2 पावटी उपास करता, म्हजे कडेन आसा तितल्यांचोय 10वो वांटो फारीक करता. तो 2 वसूलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पोरयान वयर काडी नासतना हड्डें बळोवन अशें म्हणटालो, देवा, हांव पातकी म्हजी काकलूट कर. हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. फारिसेव आनी 2 वसूलदार दोगूय देवा लागीं येवंक आनी दैवीक काकलूत जोडूंक आशेताले, पूण एकल्यानूच आपली आत्मीक गरज वळखून देवाक मानवलोलो जावन आपल्या घरा परतलो. जेजून आयच्या वपारीन फारिसेवाचे वागणुकीचेर निशेध मारलो. देवाक आपल्या जिविताच्या देण्या पासत आर्गां दिवचे बदलेक तो म्हणटा, देवा, हांव तुका दिन वाचता, हांव हेरां मनशां सारको न्हय, ते चोर, नागोवणे न्हय, प्रोदवारी हे त्या 2 वसूलदाराय सारको हांव न्हय. ह्या पासत फारिसेवाचें प्रार्थन देवाक मानलें ना. 2 वसूलदाराचें देवाचे काकलुतीचेर पातयलो आनी देवाक मानवलोलो जावन घरा परतलो. आमेन.